आयची सेशन स्टार्ट जावचे पयलीं फुडें आमी देवाक गुरू परंपरेक प्रार्थना करता ती आमगेले विश्वब्राह्मण प्रभुले मालगड भाव श्री सतीश दादा तांगेले निधन जाल्लें आसा. सो आमगेले पुरा पार्टिसिपेंट्स तर्फेन आनी पुरा आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टिमा कडेन तांकां तांगेले फॅमिलीक आमगेले प्रेयर्स आनी कंडोलेन्सीस अर्पण करता ती देवाले स्वामेले गुरुले चरण कमलांत प्रार्थना करता ती कळकळीन की तांकां चांग गती पावन तांकां देवान मुखारसून चांग गती दिवका म्हणून प्रार्थना करतात. आमी 3 टायम हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा ती तुम्ही तुमगेले इतल्या तुमगेले जाग्यार म्हणीत. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आम्ही विश्वभानु प्रभूक कृतज्ञ सती की तांणी असल परिस्थितींत वय तांकां तांगेले ताजेन आमगेले तांगेले कमिटमेंट तांगेले ते धैर्य आनी तांगेले भक्तींत दृढता आनी तांणी ते कशी सिच्युएशनांत एक्सेप्ट करता ती म्हूण ते आमकां दाखोवन येता ती तांणी आमकां एग्जाम्पल दिता आसता ती हे क्लास घेवन. सो आमी कितले वर्ड्स सांगल्यार आमगेले कृतज्ञता तांकां अर्पण करूं जायना की तांणी आज आमगेले ओडटा आसता ती आनी आमगेले खातीर क्लास घेता आसता ती. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. आम्ही हे नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे टॉपिक प्रभुजी कंटिन्यू करता आसता ती भक्ती रसामृत सिंधू तांगेले एक सेशन तांणी कवर केलेलें आतां तांणी सेकंड सेशन ह्या टॉपिकारूय दिता आसत. आमी हे प्रेयर्स करून हे सेशन स्टार्ट करूया. वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. प्रभुजी लोटू पुराजन परिचित आसत ऑलरेडी जाल्यार आज कोणी हे सेशन फर्स्ट टाइम जॉइन करतात जाल्यार तांगेले खातीर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिता. तांणी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामीले शिष्य जावन आसा ती भार एक एज्युकेटेड फॅमिली देखून स्वयं PhD केमिस्ट्री आसा ती मुंबई युनिव्हर्सिटीचे हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जावन आसा ती आनी कितलीकी PhD स्कॉलर्स तांणी गायड केलेलें आसा तांगेले लायफांत. मस्त सकट सेटबॅक्स पळोवनूय तांगेले आध्यात्मिक जिवना प्रती भारी एक नमुने इंट्रस्ट आशिल्लें सान प्रायर देखून तांकांय तांगेले पुरा फॅमिलीक आनी तांणी मस्त सकट पथ ताचेर एक प्रयास करून मागीर फायनली तांकां भक्तींत एक संतुश्टी मेळ्ळी आनी हिज होलीनेस राधानाथ स्वाम्याल तांणी शरण घेवन शिला प्रभुपाद आनी चैतन्य महाप्रभू मिशनांत दृढ जावन स्थायी जावन कंटिन्यू केलें. तांणी काउन्सिलर जावन आसा ती मस्त सकट हाय पावर्ड कमिटीज इस्कॉनाच वर्ल्ड ओव्हरांत तांणी भाग घेतिल्लो आसा. कितलीकी हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस दिलेले आसा एट वेरियस फॉरम्स आनी तांगेले गायडन्स आनी इन्स्पिरेशन इज देयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज आनी तांगेले न्ही तांगेले एंटायर फॅमिली आनी एक्सटेंडेड फॅमिली इज अ ग्रेट एग्जाम्पल की कशी आमी प्रोफेशनली वे सक्सेसफुल आसत गृहस्थ जिवनांत वे आसत आनी चांग रुपारी भक्तींतूय भाग घेवेत. ऑल दिस इज पॉसिबल पूण तांणी आनी तांगेले फॅमिलीन एक दृश्टांत करून दाखयलेलें आसा. सो आमी कृतज्ञ आसा ती वृषभानु प्रभू फॉर दिस ग्रेट एग्जाम्पल and for being a great source of inspiration for so many people. तांणी लास्ट सेशनांत कवर केलेलें हांव एक मिनिट भितर सांगता. तांणी लास्ट टायम हे भक्ती रसामृत सिंधूचे ऑथर आले हिस्ट्री आनी तांगेले फॅमिली हिस्ट्री आनी तांगेले विशय सांगलें. तांणी सांगलें की हे बुकाचे मेन सब्जेक्ट मॅटर म्हळ्यार भक्ती रसाची. तांणी ते आमगेले पुरा जनाल मनशान तशेंच ते भोग त्याग वृत्ती ताचे वयर तांणी ಸ್ವಲ್ಪ टाइम स्पेंड करून आमकां एक्सप्लेन केलेलें आसा. ताजी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्मार आसा ती. सो कोणी फर्स्ट सेशन मिस केलें जाल्यार तुमी ते व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पळोवं येता. आनी मागीर तांणी एक डेफिनेशन ऑफ प्युअर डिवोशनल सर्वीस ते कशें न्हय म्हूण आमकां दाखयलेलें आसा. ते भोग त्याग वृत्ती दाखयलेलें आसा आनी तांणी सांगिल्लें की भक्ती रस म्हळ्यार परमनंट ते केन्ना चुकना.
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यशोवत्सव म्हूण तांणी ते भगवद्गीता श्लोक सांगिल्ले की थोडे वय केल्यारी ते वर्ता ते केन्ना आमकां सोण घालना म्हूण आनी मस्त सकट आमकां रस आसता तांणी सांगिल्लें की मात आमकां स्वल्प काळ नंतर ते कितलें आसो वेल्थ पोजिशन जाल्यार ते इमोशन स्वल्प काळान ते वता जाल्यार भक्ती रस म्हळ्यार तांणी आमकां सांगलें की ते ओरिजिनल इमोशन ऑफ द सोल म्हूण आनी भक्ती योगा ते प्रोसेस म्हूण आनी तांणी लास्ट ते एग्जाम्पल वय दिवन पुरा सांगलें की कृष्णाक प्रीती केली म्हळ्यार इट इज लायक लविंग द रूट ऑफ द एक्झिस्टन्स प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें इट इज द सुपर मोस्ट म्हूण त्या लेकार केल्यार आमकां पुरा जन तृप्ती करता ती आनी हांणी ह्याची सेशनारी तांणी मुखार कंटिन्यू करून आमकां सांगतलीं ती सो विश्वभानु प्रभू तुमकां पुनः स्वागत करता ह्या फॉरमारी आम्ही भारी आभारी असत सेकंड टाइम की तुम्ही असल परिस्थितीन तू जॉइन केलेले प्लीज एक्सेप्ट आवर प्रेयर्स एंड कंडोलेंसेस अगेन एंड धन्यवाद अगेन ओवर टू विश्वभानु प्रभु फॉर कंटिन्यूइंग सेशन थैंक यू प्रभुजी हरे कृष्ण करता है चिकित्सा राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौड़ भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गौड़ प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories for glory to Shri Shri Gauranga। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुरलीधर चरण प्रभू, विप्र सुदामा प्रभू आणि उपस्थित सगळे भक्तांक मगले दंडवत प्रणाम। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्तिरसामृत सिंधू या पुस्तकाचे परिचयांतून सर्वप्रथम मांगल्य आणि शुभताचे आव्हान किंवा प्रार्थना करतात। शुभता आणि मांगल्याची प्रार्थना करची ही आमगले सारस्वत समाजांतून संप्रदायांतून आणि सगळीकडे आमगले सर्वकडे रूढ आसा की कसले कार्य प्रारंभ करताना शुभ जावं का म्हणून ताचे खातीर प्रार्थना करची। तर त्याचे अनुषंगाने प्रभुपाद सुद्धा हे पुस्तक जे हांतू परिचयांतू पहिले जे शुभता आणि मांगल्याची प्रार्थना करतात। तर परिस्थिती अनुकूल असो किंवा प्रतिकूल असो, दोन्ही परिस्थितींतून आम्ही भगवंता प्रती आमगेली कृतज्ञता आणि आमगेल समर्पण करका आणि ह्या 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 रूढीप्रमाणे ह्या प्रथेप्रमाणे अंतूय ह्या पुस्तकांतूय हाची सुरवात हाज्यानेच जाता बाय प्रार्थना आणि शुभता दोन्ही खातीर चर्चा झाल्या। आम्ही श्रीमद भागवतांतू वाचता ती की परिस्थिती प्रतिकूल आशिल्ली तिके भगवंतागल जे आम्ही आराधन करता ती भगवंताला जे आशीर्वाद मागता ते किंवा घरांत जे हॉट आसा ती मनुष्य तांकां आशीर्वाद मागता तांतूं केन्नाय व्यत्यय येवं नये। अनुकूल आशिल्लो तो मात्र हें करचें आनी बाकी वेळार करचें ना अशें ना। ह्या बाबतींत एक आमकां श्रीमद भागवतांतूं एक अगदी गमटें उदाहरण मेळटा। श्रीमद भागवतांत प्रथम स्कंदांतूं जे आहे तांतूं एक पहिले स्कंदांतूंची खंयचे जाय तो प्रथम अध्यायांतूंची एक आमकां कथ मेळटा। तांतूं पळयता ती की अश्वत्थामा जो आसा अश्वत्थामाने द्रौपदी गेले सगळे चेडवांक मारून उडयले, द्रौपदी गेले भावा मारून उडयले। हे सगळें क्रूर कृत्य करना पडे ताका फाटलाग
श्री कृष्ण आणि अर्जुन दोघ जण करतात ती ताका पकडची खातर. तो अश्वत्थाम धांवन वता, धांवन वचून धूर धांवन ताका दिसता तो आणि ते पळयतात ते की अश्वत्थाम जो आसा ब्रह्मास्त्र सोडचे प्रयत्नांत आसा म्हणून. त्यावेळी कृष्ण ताणे जे ब्रह्मास्त्र सोडू केलें तातूंतल्यान एक दिव्य तेज भायर पडटा. तें पळोवन अर्जुन चिंत जाता ताका की हे करता आसा म्हणून. त्यावेळी श्री कृष्ण जे आसा अर्जुनाक सांगता की हें जे काम आसा हें अश्वत्थामागेलें आसा. अश्वत्थामाक अर्धवट ज्ञान आसा. म्हळ्यार ब्रह्मास्त्र कशी सोडेर तितलें ताका ज्ञान आसा. ते ब्रह्मास्त्राक वापस कशें हाडचें ताचें ताका ज्ञान ना. त्यामी ती तागेलें हे ब्रह्मास्त्र आमी ती जगतांतू भरपूर नुकसान जावचें आसा. त्यामी ती हे कृष्ण हे अर्जुन तूं पयलें तुगेलें अश्वत्थाम तुगेलें जे म्हणटा ताका ब्रह्मास्त्र आसा तें तूं सोडी अशें सांगतात. तरी कृष्णान तें सांगना पडे अर्जुन पळयता अरे कृष्ण आतां गुरू गेले स्थितींत आसा. इज लायक ए स्पिरिच्युअल मास्टर टू अर्जुन. मित्र आसची जाल्यार स्पिरिच्युअल मास्टर. तरी गुरून सांगिल्लें कृत्य आसा ताका आदर दिवन तो ब्रह्मास्त्र सोडचे पयलें कल करता. ब्रह्मास्त्र सोडचे पयलें तो पयलें आचमन करता. आचमन करून श्री कृष्णागेली तो प्रदक्षिण करता. प्रदक्षिण काडून ताका दंडवत प्रणाम करता. आनी ह्या वेळार तें जे ब्रह्मास्त्र आसा ताका डायरेक्शन येता आसा जाल्यार ही सगळी विधी जी आसा शुभता आनी हाडचे खातीर ही विधी आसा ते प्रदक्षिण करचें नमस्कार करचें तें अर्जुन विसरना. तें तो सांग रितीन करता आनी सफल जाता. तो आपणा ब्रह्मास्त्र सोडता आनी त्या ब्रह्मास्त्राने अश्वत्थामानी पेटयलेले ब्रह्मास्त्राक तो तेकाय कॅचअप करून दोन्ही ब्रह्मास्त्र परत येतात. आनी आमी ती जगतांतू जे नाशवाडी जावचे आसले नाश जावचे आसले तें बंद जाता. तरी परिस्थिती प्रतिकूल आशिल्ली जाल्यार तिके प्रतिकूल परिस्थितींत सुद्दांय ताणें जे आसा भगवंताक जी स्तुती भगवंताक जे मान दिवचें आसा गौरव दिवचें आसा तेंतू तो अर्जुन चुकना. तरी आमी हेज्या वयल्यान लेख केलो की खंयचे परिस्थितींत तूं आमकां जे रिवाज आसा ती तांकां आमी चुकोवनी. मस्तपंतां चेडो परिक्षे वचे पयलें घरांत तूं हॉड्डांक पांय पडूंक हेजिटेट करता म्हळ्यार पांय पडच्यान वेळ वतलो म्हणून. जाल्यार वेळ वतलो जाल्यार तिके तांणी पांय पडका म्हळ्यार ताज्यान तांकां आशिर्वाद मेळटा आनी तांकां बरेंपण जाता. तरी हें जें उदाहरण आसा म्हाका राधा राणीन सांगलें म्हणून हांव तें रिपीट करता आसा. तरी चैतन्य चरितामृतांतू आमी पळयता ती की चैतन्य चरितामृताचे लेखक ऑथर जो आसा ते कृष्णदास कविराज गोस्वामी. कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृद्धावस्थेंतू तांणी चैतन्य चरितामृताचें लेखन केलें. आनी संक्षिप्तान सांगता जाल्यार एक दीस कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक दिव्य स्वप्न पडता आनी ते स्वप्नांतू नित्यानंद प्रभू प्रकट जाता ती आनी ताका सांगता ती की तूं आत्तां म्हळ्यार भगी शीघ्र तूं वृंदावन वच आनी वृंदावन वचून थंय मदन मोहन भगवंतागेलो तूं आशिर्वाद घे आनी ते आशिल्ल्या भक्तांगेलो आशिर्वाद घे आनी आशिर्वाद घेवन कडेन तुगेलें जें गौरवचें कार्य आसा चैतन्य चरितामृत तें कार्य तूं सुरवात कर म्हणून. हें नित्यानंद प्रभू स्वप्नांत येवन कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगता आनी स्वप्नांतू दर्शन मेळना पडे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग कृष्णदास कविराज गोस्वामी
वृंदावन वचूंक भायर सरता ती एडवान्स्ड एज जाल्यार चमकून वचका पडटालें त्या वेळी ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वृंदावन आनी वृंदावन वचून ते कृष्णदास कविराज गोस्वामी पावता थंय पावना फुडें थंयचे जे पुजारी जे आसत तांकां म्हळ्यार मदन मोहनागल जे प्रसाद हार आसता तो हार हाडून ताका दिता ताज्या वेळान ताका मनान तूं दृढ जाता की म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळा हें लेखन कार्य करचे खातीर म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळा म्हणून ह्या विश्वासाने तो थंयच्यान भायर पडता आनी आपणागेलें लेखन कार्य बरोवचें जें कार्य आसत चैतन्य चरितामृत तें तो ताजो प्रारंभ करता. तो ह्या प्रमाणे पळयता की खंयचेय मंगल कार्य करचे पयलें भगवंतागेलें स्मरण आनी तांय जें आसा तें मंगलाचरण म्हणटा ताका तें करता ती. आनी आमी पळयता की कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतलें महान व्यक्तिमत्व जाल्यार कितलें विनम्र तांगेली इतली विनम्रता की एक चैतन्य चरितामृतांत तूं एक जाग्यार ते म्हणटा की हांव विश्टेंतूं पडलेले किड्या वयर आसा आय एम लायक ए वर्म इन ए स्टूल. इतली विनम्रता महान योग्यता आसून सुद्दां तो ताका इतलें विनम्र लेखचें आनी एक पळोवचें मेळटा ताच्या प्रारंभांतूं आदी लिलांतूं वर्णनांतूं की कृष्णदास कविराज गोस्वामी जे आसा ती वृंदावन दास ठाकूर तांणी चैतन्य भागवत बरयलें. पयलीं चैतन्य मंगल नांव आशिल्लें करता चैतन्य भागवतम केलें. तर चैतन्य भागवत जे आसा ताजे जे बरयलेले वृंदावन दास ठाकूर आसा ताका इतलें तागेलें कौतुक आनी गौरव करता ती बरोवच्यान ते कृष्णदास कविराज गोस्वामी. नॉर्मली एक कोणें कॉम्पिटिटर आसल्यार किंवा तितलें कोण हें करना तेशें मेन्शन करूं पावस ती जाल्यार हांगा आमी चैतन्य चरितामृतांतूं तांगेलें वर्णन आमकां आयकूंचें मेळटा. म्हळ्यार पूर्ववर्ती जे आसा ते तांगेलें पुरा वर्णन आचार्य आसा ते तांगेलें वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी गेल्या ह्या प्रकारे पळोवचें मेळटा. ह्याच मनोवृत्तीने आनी एक पळोवचें मेळटा की चैतन्य चरितामृतांतूं आदी लील जे आसा आदी लिलेंतूं एक संपूर्ण अध्याय जो आसा ते ह्याच पर्पजा खातीर आसा. म्हळ्यार आवाहन करूंक मंगलतेचें आनी शुभतेचें मंगल जावंक आनी शुभ जावंक हाचे खातीर जावन एक संपूर्ण अध्याय तांणी दिला. आनी पळोवचें मेळटा की आदी लिलांतूं पयलें कृष्णदास कविराज गोस्वामी आसा ती ते पयलें आध्यात्मिक गुरूंक मान दिता ती. ताजे नंतर भगवत भक्तांक दिता ती. कडे भगवंतागेल्या अवतारांक कडे तांगेल्या विस्तारीत रुपांक आनी नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट चैतन्य महाप्रभू तांकां गौरवपूर्ण दंडवत प्रणाम करता ती पयले आदी लिलांतूं. कंप्लीट चॅप्टर इज डिवोटेड टू ग्लोरिफिकेशन अँड प्रेज ऑफ the different devotees. So इतलो महान वैष्णव जाल्यार ती म्हणून सांगिल वारी स्वताक विश्टेंत कीड समजतालो इतली विनम्रता. तरी ह्याच वृत्तीने पळोवचें मेळटा की श्रील प्रभुपाद भक्तिरसामृताचे बिगिनिंगांतूं म्हळ्यार इंट्रोडक्शनांतूं परिचयांतूं ते कल करता ती फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तो ताका सर्व कारण आणि सर्व रसांचे भंडार आणि सर्व संबंधांचो स्त्रोत ह्या दृष्टीने तागेलें गुणगौर करता ती. विंगड तटस्थता दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य रस हास्य करुणारस भय वीर्य विभत्स रस आश्चर्य इत्यादी सगळे रसांचे ताचे स्त्रोत श्री कृष्ण आसा.
रसराज म्हणतात त्या तांकां त्या नावाने मंदिर आहे असं दिवंतू रास बिहारी मंदिर. तरी कृष्ण म्हणाले सर्वोच्च आकर्षक रूप त्यांना आकर्षयति इति कृष्ण कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. तर कृष्ण म्हणाले सर्वोच्च आकर्षक रूप आणि आपल्याकडे सार्वभौमिक म्हणजे युनिव्हर्सल आणि दिव्य आकर्षण शक्तीने त्याने प्रभुपाद म्हणतात की कृष्णाने तारका पालिका श्यामा ललिता आणि अंततः श्रीमती राधाराणीक मोहित केल्या. तर श्रील प्रभुपाद तांगले गुरु श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी लागी प्रार्थना करतात की मज्जेरी तुमगली कृपा दृष्टी असो आणि हे भक्ती रसामृत जे असं नेक्टर ऑफ डिव्होशन प्रभुपादांबरोबर नेक्टर ऑफ डिव्होशन ह्या ग्रंथाचे लेखन कार्य निर्विघ्न पार पाडो म्हणून ते प्रार्थना करतात आणि म्हणतात ते प्रभुपाद की हा श्रील रूप गोस्वामी आणि श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर गोस्वामी तांगल प्रभु तांगल चरण कमलांक विनम्र प्रणाम करता. केवल तांगल प्रेरणे मिती भक्ती रसामृत सिंधूचे हे सारांश अध्ययन आणि संकलन करूक साध्य झाले. समरी स्टडी नेक्टर ऑफ डिव्होशन इज समरी स्टडी ऑफ भक्ती रसामृत सिंधू तांगल कृपेने झाले. हे चैतन्य महाप्रभूने प्रस्थापित केलेले भक्ती विज्ञानाचे उदात्त उदाहरण जाऊन असं 500 वर्षापूर्व पश्चिम बंगालांतून कृष्ण भावनामृत आंदोलनांचे प्रचार करची खातीरची चैतन्य महाप्रभू गले आता गले प्राकट्य झालेले. तर श्री रूप गोस्वामी तांगल महान ग्रंथात प्रारंभ आता भक्ती रसामृत सिंधू बद्दल उल्लेख असं ती ग्रंथात प्रारंभ जो असं ती ज्येष्ठ भ्राता आणि तांगल आध्यात्मिक गुरु श्रील सनातन गोस्वामी हंगल्या चरण कमलांक दंडवत प्रणामाने करतात. रूप गोस्वामीने आपल्या हॉट भावांकची म्हणजे सनातन गोस्वामी कची गुरु आध्यात्मिक गुरु म्हणून तांगल स्वीकार केलो आणि ते पहिले तांग प्रणाम करतात. आणि ह्या अमृत सिंधूंतून वास करून म्हणजे राबून श्री श्री राधा कृष्ण या युगल मूर्तींगल्या सेवेंतू सनातन गोस्वामी म्हणजे गुरुंक आध्यात्मिक आनंदाचा अनुभव जावो ही प्रार्थना श्रीरूप गोस्वामी करतात. पहिले म्हळ्यार गुरुंक वंदन करतात गुरुंक प्रणाम करतात स्मरण करतात आणि तांकां हे आपण जे भक्तिरसामृत सिंधू ग्रंथ बरयतस त्या सिंधूंतून लेट हिम have a dip in it and let him enjoy the nectar of that rasa अशी ती प्रार्थना करतात. रूप गोस्वामी म्हणतात की आम्ही आदरयुक्त दंडवत प्रणाम समस्त महान भक्तांक आणि आचार्यांक म्हणजे पवित्र गुरुंक अर्पण करूया. ह्या महानुभावांगली तुलना शार्क मासली संगत करूयद जे अमृत सागरांतून आशिल्ल्या मुक्ती दितल नदींकली पर्व करणार म्हणजे जे शुद्ध भक्त असतात ती मुक्ती मागची धावना ती तरी असं तांकां कंपेअर केल्या की ही महानुभावांगली तुलना शार्क मासली ग्रेट पर्सनॅलिटी कंपेअर टू शार्क मासली आणि करीद आणि अमृत सागरांतून आशिल्ल्या आणि मुक्ती दितले जे नदी आसा ती तांचे बद्दल दे आर निग्लेक्टेड. निराकारी आणि सर्वोच्च भगवंत मिलीन जावचे जे कोण पसंत करता ती दोज आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग वन विथ
विथ द सुप्रीम लॉर्ड. आणि ज्याप्रमाणे नदी समुद्रांत विलीन जातात त्याचप्रमाणे निराकारी आणि निर्विशेषवादी जे असत ते भगवंतांतू विलीन जावचे, ब्रह्मांतू विलीन जावचे मागचे असतात. तो समुद्राची तुलना मुक्ती संगाती आणि नद्यांगल तुलना विंगड विंगड मुक्ती मार्गा संगाती कोरेद अशी रूप गोस्वामी म्हणतात. अवैयक्तवादी निराकारी इम्पर्सनलिस्ट नदींतू वास करतात आणि अंततः समुद्रांतू म्हळ्यार सुप्रीमांतू विलीन जातात. तांकां गोतूर ना की समुद्रांतू आणि नदींतू असंख्य बाकीचे जीव असत म्हण तांकां गोत सुद्धा उरना. समुद्रांतू शार्क मासलिंक आणि समुद्रांतून शिरलेल्या नद्यांगली तांकां परवना. म्हळ्यार डिवोटीज प्युअर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर कंपेर्ड टू शार्क फिश हू आर ह्यूज अँड तांकां हे जे मुक्ती मागशी धांवतले हे तांकां काळजी ना. म्हळ्यार कोणाक खंयचे शुद्ध भक्ताक जर विचारलें तुका मुक्ती जाय तो म्हणटा पयलो प्रश्न तो विचारता सेव खंयचे आसा म्हणून, वॉट इज द सर्वीस आय विल गेट. मुक्ती विदाउट सर्वीस इज ऑफ नो कॉन्सिक्वन्स टू मी. म्हणजे शुद्ध भक्त केन्नाय सेवा मागता ती आणि विदाउट सेवा जर मुक्ती तांकां ताजी दरकार ना. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मुक्ती. सो दीज रिवर्स आर कंपेर्ड टू मुक्ती, whereas these pure devotees are compared to sharks. हे कंपॅरिझन भोगम प्रीतीने केल्या आणि ताजे डिस्कशन मुखार भक्तिरसामृत सिंधूंतू भक्तिरसामृतांतू प्रभुपाद करता ती आणि ओरिजिनल जे असत भक्तिरसामृत सिंधू हे असत तांतू. तरी भक्त जे असत ती अन्य शब्दांत जर सांगता जाल्यार भक्त निरंतर भगवंता गले भक्तिमय सेवेंत असतात आणि तांकां दुसरी काळजी ना. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट लिबरेशन. दे जस्ट वॉन्ट टू बी इन डिवोशनल सर्वीस टू द सुप्रीम लॉर्ड. हे तांकां एकमेव ध्येय म्हणून. अदरवायज अन्य अभिलाषिता शून्य. दुसरं केलं अभिलाष ना. दिस इज द ओनली गोल दे हॅव. श्रील रूप गोस्वामी आध्यात्मिक गुरु सनातन गोस्वामी लागी प्रार्थना करतात. भक्ती रसामृत सिंधू ह्या ग्रंथाचो तर्कवादी आणि तर्कशास्त्री थावन जे भगवंता गेले सेवे विज्ञानांतून हस्तक्षेप करतात तांतल्या थावन रक्षण जावंक म्हणून. रूप गोस्वामी महान रूप गोस्वामी ते म्हणतात की हे भक्ती रसामृत सिंधू जे हांव बरयल्या तांतू ताजे रक्षण जावंक कोणाला थावन जे आर्ग्युमेंटेटिव्ह वृत्तीच असतात ती पर्सन्स हू आर देअर ओनली टू टेअर टू बिट्स एव्हरीथिंग दॅट इज रिटन, एव्हरीथिंग दॅट इज डिवोशनल ताजे मिन्स मीट करतले तसल्या मनाचे जे सो कॉल्ड तर्कवादी तांतल्या थावन प्रोटेक्शन मेळो म्हणून. कशें मागता ते की आमी जर्नी करतना रस्त्यार त्रास जावं न्ही म्हणून प्रार्थना करता. तशी प्रार्थना करता आसता ती रूप गोस्वामी आपणा गुरु भाव सनातन गोस्वामीला प्रार्थना करता आसता ती की लेट माय ग्रंथ, लेट माय बुक बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर बाय सच पीपल. अशी प्रार्थना करतात. ते तांगेले तर्क वितर्कांची तुलना समुद्रामध्यांतून ज्वालामुखी विस्फोट संगत करतात. एक पण समुद्रांतून वॉल्कॅनिक इरप्शन जाता. त्या वॉल्कॅनिक इरप्शन आमी ती समुद्राक केले त्रास जायना. इट इज जस्ट अ मायनर इव्हेंट इन द लाईफ ऑफ द सी. बट तशीच हे जे तर्क करतले, वितर्क करतले, आर्ग्युमेंटेशन करतले हे जे असत दे आर लायक दीज नेग्लिजिबल वॉल्कॅनिक इरप्शन्स. तांकां निग्लेक्ट करचें सारकें तांगेलें काम आसत, तांकां निग्लेक्ट करूं. त्याच प्रमाणे जे लोक भगवंतागेले भक्ती विरुद्ध आणि दिव्य अनुभूती बद्दल दार्शनिक फिलॉसॉफिकल सिद्धांत मुखार हाडतात
तांकां भक्ती रसाचे महान सागरांतून कसली बाधा हाडू जायना. सो सच people who are English answer to obstructionists, जे ऑब्स्ट्रक्शन अर्थ मात्र तांकां काम आसा ताची मिती भक्ती रसामृताक कसले बाद जायना, भक्तांक कसले बाद जायना. They just keep on making their own noise, just like frogs keep creating noise. तशीच ताका परिणाम ना अशी प्रभुपाद बरीत असत ताका कॉमेंट सांगता. भक्ती रसामृत सिंधूचे लेखक श्रील रूप गोस्वामी अत्यंत विनम्रतेने सांगता सती की तांच्यांतून कसली योग्यता ना जाल्यार केवल कृष्ण भावनामृताचो प्रचार जावंका ह्या एक हेतूने हांवें ही ग्रंथ रचना हातांत घेतल्या करून. कितली विनम्रता. दंते तृणधरी म्हणून हे दोघं जण भावण केन्ना लास्ट टाइम सांगिल्लो वरी केन्ना पहिले प्रथम आमचो भेटीन तूं चैतन्य महाप्रभू भेटीन तूं दोघं जाणांनी तोंडान तूं तृण धरलेलें. इतले विनम्रता. चैतन्य महाप्रभू हा म्हाका एक पण सांगून असो चैतन्य महाप्रभू तांकां म्हणटा तुम्ही कितली विनम्र आसा ती इतली विनम्र तुम्ही जावं नाका ती. आय एम ओवरवेल्म्ड बाय युअर ह्युमिलिटी अशी चैतन्य महाप्रभू सांगतात ती विनम्रता. तर हांगा त्याच प्रमाणे हे हे रूप गोस्वामी म्हणतात की तुम्ही इतली विनम्र जावं नाका ती. तर शिल प्रभुपाद स्वतः कितले विनम्र आशिल्ले. ते म्हणतात ती जलदूतान प्रवास करताना काष्टेर पुतली यथा नचाव नचाव सेमते. म्हणतात की हांव एक तुमच्या हातान ते काष्टेर पुतळी आसा तू कशी तुमकां कशी नांदोवनची आसा कृष्णा त्या प्रमाणे तू नाचय म्हणून. मुकुंदा इट्स ओके प्रभूजी. समा एक पडतास ऐकून येतोय. वय वय समा एक पडता तुम्ही दिसतात वय मे बी मिनिमाइज जाऊन जल दिसतात. ओके ओके. हरे कृष्ण. प्रभुपाद स्वतः काष्टेर पुतळी used to call himself काष्टेर पुतळी म्हणे I'm like that in the hands of puppeteer. पपेटियर असता तो नाचयता त्या प्रमाणे हांव नाचता. पपेटियर हांगा म्हळ्यार श्री कृष्ण भगवंत तो नाचयता त्या प्रमाणे हांव नाचता अशी प्रभुपाद म्हणटा ती. ह्योय तांगा विनम्रता. हाजे सार अंश म्हळ्यार करता करविता भगवंत. भगवंत जो आसा तो करता आणि करविता दोन्ही करता. ही डज इट. आणि ही वृत्ती भक्तांत आसा की आमगल कलेना आमगल कॉन्ट्रिब्युशन कलेना. आम्ही जरी भोग आमचे ग्रंथ बरयला आणि ते बरोवच्या जी बुद्धी आणि विचार दिले ते भगवंताने दिला ती ते आम्ही बरयले म्हणजे ही वृत्ती ना तिची. सो इट इज अ ब्रिलियंट ट्रिटाईज जाल्यार ताजे क्रेडीट घेवच्या तयार ना. करता करविता भगवंता हे इश्यू नक्की उगडो जाता की आमगेले एक मागची मस्त वर्सां मागची एक संबंधीक आशिल्ले कुमटा गांवांतून होन्नावर गांवांत आशिल्ले. हो मस्त धनसंपत्ती आणि सगळे आशिल्ली जाल्यार तांकां पिवच रोग जालो म्हळ्यार मद्यपान करचो रोग जालो आणि पिवन गटरांत पडतालो तो. बरे कुटुंबाचो पिवन गटरांत पडतालो आणि कोणें तांकां विचारलें रे अरे तूं पिवन गटरांत केल्या पडा. तो म्हणटालो करता करविता भगवंता. म्हळ्यार हे एक अतिशयोक्ती जाली जाल्यार एक दृश्टीन पळोवंक गेल्यार तें खरेंची की करता करविता भगवंता. आमगेले जे प्रारब्ध आसा त्या प्रमाणे आमी विंगड कर्म करता ती आमच्या हातान विंगड कृत्य जाता ती.
I mean, you are not in control. Kastera putli. You are literally like puppets in the hands of a puppeteer. That is Lord Krishna. तत्कर्ता करविता भगवंता. तो ज्याप्रमाणे समुद्राचे 4 भागांतून विभाजन करू जाता, त्याप्रमाणे भक्ती रसामृत सिंधूचे सुद्धा 4 भागांतून विभाजन केल्या. अशी ते बरेच असतं ती परिचय आणतो, इंट्रोडक्शन आणतो. उत्कान भरलेल्या महासागराची भक्ती रसामृत सिंधू ह्या ग्रंथाचे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम आणि उत्तरेंतून विभाजन केल्या. या विभिन्न भागां भितरी जे उपखंड मग सब डिव्हिजन्स असतील तांकां तरंग, मराठीत लाट म्हणतात आम्ही, तरंग वेव्ज म्हणतात. समुद्रांत आशिलवारी विंगड विंगड तरंग असतात ती पूर्व, दक्षिण, पश्चिम आणि उत्तरेंतून. तो भक्ती रसामृत सिंधूंतून विंगड तरंग असत आणि ताचे हे विंगड विंगड बिगांतील तरंगाचे विस्तृत वर्णन भक्ती रसामृत सिंधूंत आमकां मेळटा. सो तांत आमकां वचूंक वेळ ना किंवा वचचे अगत्य ना. तर पहिल्या विभागांतून 4 तरंग असत, म्हणजे 4 वेव्स असत. प्रथम हातून भक्ती सेवेचे सामान्य वर्णन असत, विवरण, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ भक्ती सेवा. दुसऱ्यांतून भक्ती सेवा कशी क्रियान्वित करता, हाऊ टू एक्झिक्यूट डिवोशनल सर्व्हिस, हाची डिस्कशन. वेव मातशी हे दिस इज डिव्हिजन अँड सब डिव्हिजन. ताजे अंडर अगदी सिस्टमॅटिकली रूप गोस्वामी आमकां विषया बद्दल सांगतोच. तरी तिसरे तरंगांतून परमानंदांतून भक्तिमय सेवा कशी करेद, हाऊ टू डू डिवोशन सर्व्हिस इन एक्स्टसी, हाजे वर्णन. आणि चौथी तरंगांतून अंतिम लक्ष्य म्हणजे कृष्ण प्रेम कशी प्राप्त करते, अशी अशी विंगड 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 डिव्हिजन्स, सब डिव्हिजन्स करून हे विषय आमकां प्रस्तुत केला नेक्टर ऑफ डिवोशन. पहिले हेतू भक्ती रसामृत सिंधूंतून आणि ताज्याच्या अनुषंगाने श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन हेच एडॉप्ट करून आमकां विंगड विंगड अध्यायांतून हे माहिती दिता. हाजे वर्णन लक्षणां सांगा ती मुखार येतले. म्हणून भक्तिमय सेवेचे अधिकृत वर्णन पूर्व आचार्यांगले पदचिन्हा प्रमाणे चोलनो श्री रूप गोस्वामी गले संक्षिप्त कथनांत करेल. भक्तिमय सेव म्हळ्यार कले, ताजे बद्दल श्लोक असं भक्ती रसामृत सिंधूंतून. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृता अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम. अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृता अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम. हे रूप गोस्वामी भक्ती रसामृत सिंधूंतून म्हणतात की मनुष्याने परम परमेश्वर कृष्णागली दिव्य प्रेम भक्ती खंचे सकाम कर्म अथवा मनोधर्म प्रमाणे भौतिक लाभाचे इच्छेने करूनच. कृष्णागली भक्ती प्रेम भक्ती जी असं सकाम कर्म किंवा मनोधर्माप्रमाणे मन आयल प्रमाणे करूनच हक्काची शुद्ध भक्ती म्हणतात. शुद्ध भक्ती म्हणजे अनएडल्टरेटेड विथ ज्ञान कर्म, knowledge which is speculative आणि कर्म which you fruitive actions. हांका बाजूसर जी आमी भक्ती शुद्ध भक्ती करता ती that is शुद्ध भक्ती. ताका बाजूसर ती शुद्ध भक्ती अशी रूप गोस्वामीने ताजे व्याख्या केला. तर प्रथम श्रेणीची भक्तिमय सेवा कृष्ण भावनेतून पूर्णतया संलग्न असचे
हे प्रवृत्ती जाणून घेवची. म्हणजे वी शूड अंडरस्टँड कशी आम्ही भगवंतागली भक्तिमय सेवा कृष्ण भावेन तू कोरका हे शिकचे. हाचे तात्पर्य म्हळ्यार एखादा व्यक्ती जो असो फेवरेबल, अनुकूल म्हळ्यार फेवरेबल, प्रतिकूल म्हळ्यार नॉट फेवरेबल. म्हळ्यार कोणाकडे मनान तू क्षण घेवचे पावस म्हळ्यार प्रतिकूल सुद्धा करू जातो भक्ती. कॅन वन डू भक्ती थिंकिंग ऑफ गॉड ॲडव्हर्सली असे प्रश्न कोणाकडे मनांत आयले बी ताचे बाबतीत ते म्हणतात की दोन्ही हेज्यान तूं करूं जाता. तरी हाजे उदाहरण दिवंक जाल्यार एखादा व्यक्ती प्रतिकूल भक्ती करतले जाल्यार उदाहरण दिवंक जाल्यार कंस कंस निरंतर श्री कृष्णा बद्दल विचार करतालो, श्री कृष्णा बद्दल ताका थॉट्स आशिल्ले जाल्यार खंयचे भावनेने, भक्ती भावनेने न्ही, वैरत्व भावनेने, एनमिटी. तो दिस इज प्रतिकूल भक्ती. ही इज रिमेंबरिंग कृष्णा डे अँड नाईट. स्वप्नांत कृष्ण दिसतालो, प्रत्येकान ताका कृष्ण कृष्ण दिसतालो. तो सीइंग कृष्णा ऑल द टाइम. जाल्यार प्रतिकूल वैरत्व भावना. हाऊ टू किल कृष्णा ह्या विचारान. तशीच उदाहरण मेळटा की हिरण्यकश्यपू तशीच विष्णू बद्दल निरंतर तो तांगले बद्दल विचार करतालो. बट वॉट वॉज दी कॉन्शियसनेस? विष्णू कशी मारून उडोवचे म्हणून हे कॉन्शियसनेसान. सेम विथ शिशुपाल, रावणा गेलोचो अवतारू. ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट हाऊ टू डिस्ट्रॉय कृष्णा. फायनली तोच डिस्ट्रॉय जालो ती खबर वेगळी. तर ह्या प्रमाणे दिस इज दी एटिट्यूड ऑफ प्रतिकूल. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ प्रतिकूल भक्ती. अनुकूल भक्तीन तू निरंतर कृष्णागल भक्ती करतले भक्त सती. अनन्यश्चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां कळतंय नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम अशी कृष्ण म्हणतात. तरी तसली भक्त सती अनन्य भक्ती करतले भक्त सती आणि प्रतिकूल करतले व्यक्ती असती तांकां मेनली राक्षस वृत्तीचे तांकां मारून उडोवन कृष्ण तांकां मुक्ती दिता. ही फ्रीज देम फ्रॉम सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ. भक्तीचे रूपांतर जे असं शरणागतीतून जावंका. आम्ही जी भक्ती करता ती भगवंताक भक्ती करता ती शरण घेता ती, पण ते शरणागतीन जावंका. शरणागतीचे लक्षण काय हे सनातन गोस्वामी हरिभक्ती विलासांतून सांगतात. अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागती. शरणागतीची लक्षणं भक्ती इज दी प्रिलिमिनरी स्टेज. भक्तीचे रूपांतर जे असं शरणागतीन जावंका. भक्ती एक म्हणता गैर असू पावस, सुपरफिशियल असू पावस, बट केन्ना आम्ही शरणागती घेता ती भगवंतागली सो इट इज टोटल सरेंडर. म्हणजे भक्तीची पराकाष्ठ जातली. तरी शरणागती स विभाग असती. एक म्हळ्यार भक्तीक जे अनुकूल अस ताचे स्वीकार करतोय. आवडो न आवडो, इधर वी लाईक इट ऑर नॉट, भक्ती खातीर जे अनुकूल असत ताचो स्वीकार करतो. प्रतिकूल असल्यार आमकां आवडले तरी ताचो बहिष्कार करचो. इवन इफ यू लाईक इट यू हॅव टू रिजेक्ट इट. आणि मुख्य म्हळ्यार कृष्ण रक्षिष्यति इति विश्वास. कृष्ण आमगेलें रक्षण करता हो विश्वास आम्ही गोपगणांत पळयता. ती कृष्णागेले जे सख आशिल्ले कॉन्फिडंट की कृष्ण सर ही इज गोइंग टू टेक केअर ऑफ अस. त्या विश्वासानेची ते अघासुरागेले तोंडांत रिगता ती.
मागचे पळयता ती कृष्णदास आसता मागचे कृष्णाचो तो आमकां रक्ष करतलो हे कॉन्फिडन्स रक्षिसती इति विश्वास तो विश्वास आसता आनी भगवंतू संरक्षक नाजाल्यार स्वामी गल्ली स्वीकार करचो हे चौथ लक्षण पांच लक्षण म्हणजे पूर्ण आत्मसमर्पण पूर्ण स्वताक समर्पित करचे आणि स म्हळ्यार दीनता कार्पण्य म्हळ्यार दीनता सो दीज आर दी 6 सिम्पटम्स ऑफ शरणागती म्हणजे एक तरी भक्ती आसा भक्तीच्या रूपांतर शरणागतीन तूं जावंका प्राय जे आसा सामान्य लोक भौतिक लाभा खातीर विंगड कार्य करच्यांतूं मग्न आसतात आणि दार्शनिक लोक नवीन प्रस्ताव न्यूअर आर्ग्युमेंट्स सबमिट करतात तो तांकां सुख आर्ग्युमेंटेटिव्ह एटिट्यूड तातूंत तांकां आनंद मेळटा जाल्यार शुद्ध भक्तिमय सेवा कर्मकांडी आणि दार्शनिक अनुमाना हांव न्हू मुक्त आसता प्युअर डिवोशनल सर्वीस इज फ्री फ्रॉम फिलॉसॉफिकल स्पेक्युलेशन दार्शनिकांक घालून स्पेक्युलेशन आणि फ्रुटिव्ह एक्टिविटी कर्मकांडी तातूंत आमी मुक्त आसता दॅट इज प्युअर डिवोशनल सर्वीस सहज आणि प्रेमपूर्ण सेवेने आम्ही कृष्ण भावनामृत आणि शुद्ध भक्ती अधिकारी भक्ता लागी शिक्का तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया आम्ही गुरुजला आश्रय घेऊन भक्ती कशी करता म्हणून ते तांतल्यातून शिक्का आमच्यान कली योग्यत ना नाशिली आणि ना तरी आमकां जे काही ज्ञान असं भक्ती बद्दल ते गुरु थ्रू आयलेलं असं गुरु आणि गुरुबंधू तांचे थ्रू आयलेलं असं तर ताजे आमी योग्य उपयोग करून घेवंका जे व्यक्तीक निष्क्रियता आणि आवडता म्हणजे कले करचे ना कले कर्म करचे ना किंवा ध्यान सुद्धा मेडिटेशन करता बसता पण आय एम इंटरेस्टेड इन ओनली इन मेडिटेटिंग तर ही भक्ती नाही दिस इज नॉट भक्ती दिस इज एन आस्पेक्ट ऑफ स्पिरिच्युअलिटी बट नॉट भक्ती तरी अनुशीलनान तूं कार्यान्वित से कृष्णानुशीलन म्हळ्यार कर्म करनासतना शांत बसचे नाही किंवा मेडिटेट करचे नाही कर्म करता करता भगवंताक शरणागत जावन कर्म करते यत करोसी यद दर्शनासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्यासी कौंतेय तत्पुरुष मदर्पण कल्ले जे करता ते कृष्णाक अर्पण करून भक्तिभावान करते दॅट इज भक्ती कर्म करनासतना केवल चेतन अशें आसा मायंड अंत डिवोशन मन अंत भक्ती आसा म्हाका बट हांव केली भक्ती करना अशी ही वृत्ती सुद्धा चुकीची समस्त कार्यांक दोन वर्गांतून विभाजन करूं जाता त्यामुळे एक म्हळ्यार निश्चित ध्येय प्राप्त करची प्रवृत्ती आणि प्रतिकूल परिस्थितीन तूं वांचून व्हरचें खात्री कर निवृत्ती ह्या दोन आसा ती तरी भगवद्गीतेन तूं 9व्या अध्यायान तूं एक गंमतो श्लोक आसा महात्मनास्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो कृत्वा भूतादिमव्ययम् तरी कृष्ण भगवान कृष्ण अर्जुना सांगता हे पार्थ मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृतीचे संरक्षणांत आसता दैवी प्रकृती जी आसा दैवी प्रकृती म्हळ्यार भगवंतानी निर्माण केलेली प्रकृती भगवंतागेली प्रकृती ही तातूंत जे महात्मा जन आसा हू आर नॉट डेल्युडेड मोहमुक्त आसा ते असले दैवी प्रकृती गेल्या आश्रयान तूं संरक्षणांत आसा ते पूर्णतया भक्तीन तूं निमग्न आसा कल्याक म्हळ्यार
ते म्हाका अविनाशी भगवंत गले रूपान तूं जाणता ते रेकग्नाइज मी एज somebody who cannot be ever destroyed. भजंती अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम. अव्ययम म्हळ्यार कोणाक विनाश केन्ना जायना अशी ते जाणता ती. त्यामुळे ती तांगेली भक्ती जी आसा ते योग्य आसा. भक्ती कोणाक मेळटा, भक्ती कोणाक प्राप्त करता, कोणाक प्राप्त करता. प्रभुपाद तांगेलो परिचय बरयत आसा ते थोडे ते बरयता ती की देयर इज अ कोटेशन, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बी. चैतन्य चरितामृतांतून श्लोक श्रील प्रभुपाद कोट करत आसा ती, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बी. हे भक्तिलता बीज आमकां कशी प्राप्त जाता तेतून बरयल्या ते सगळे जीव जिवात्मा जे आसा ती आपणागेल्या कर्मानुसार समस्त ब्रह्मांडांतू भ्रमण करत आसा ती. आनी जे थोडे आसा ती तांकां ते उच्च लोकांत पदार्पण करता ती. थोडे जीवात्मा जे आसा ती निम्न लोकांत पदार्पण करता ती, खाली लोकांत पदार्पण करता ती. भ्रमण करतले करोडो जीव आसा ती, तांतून पैकी करोड जीवांतून अत्यंत विरळ कोण एखाद जीवात्मा आसा तो भाग्यशाली जाता. ही एंडोर्ड विथ गुड फॉर्च्यून. इतले जाण भ्रमण करता आसा ती लायक ए टर्निंग व्हील, तांतूं बैसून टर्न जाता आसा ती. तरी तांतून पैकी खंयची एक जीवात्माक ताका भाग्य भाग्याने ताका भक्ती मेळटा म्हणून. कोण एक जीव भाग्यशाली जाता ताका कृष्ण कृपेने आणि गुरूंगले सानिध्याने सानिध्य प्राप्त करूंक अवसर जाता. कृष्णागेल कृपे मिती आमकां गुरु मेळटा ती, आणि गुरूंगेल कृपेने आमकां कृष्ण मेळटा. So this is the process that Bhakti-rasamrita gives. कृष्ण आणि गुरु दोघांगले कृपेने त्या व्यक्तीक भक्तिरूपी लतेचे बीज मेळटा. गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बीज. भक्तिलताचे जे बीज आसा ते बीज गुरु आणि कृष्ण दोघांगले कृपेने आमकां प्राप्त जाता. हे लक्षात दवरसारकें आसा. कोण आध्यात्मिक मार्गांतून गंभीर आसा ताका कृष्ण कृपेने परंपरेंतलो आध्यात्मिक गुरुगेल संपर्क जाता आणि तागेली आध्यात्मिक प्रगती जाता. आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा ती. आमकां आमगे परम गुरु भक्ती वेदांत स्वामींगेले कृपेने, प्रभुपादागेले कृपेने आमी हे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघांत आसा ती सदस्य जावन आसा ती. आणि आमकां भगवंतागेली कृपा मेळ्ळ्या. म्हणजे आमी स्वताक भाग्यवान जीव म्हणून लेखयता. ताज्याने आमी तांतूंतल्यान अभिमान करसारक ना केलें. ही तांगेल भगवंतागेले आनी गुरुगेले कृपेने आमी अंत आसा ती. नथींग टू डू विथ अवर एबिलिटी. हे मनांत घट्ट धरता की आमी आसा ती हे आमतू आंदोलनांत जाल्यार ती हे भगवत कृपेन आसा ती, प्रभुपादांगेल कृपेन आसा ती. हे लक्षात दवरपाक. कृष्ण म्हळ्यार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतू आणि तांगेले अनेक विस्तारित रूप बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह आणि वरादेव आणि अनंत अवतार आसा ते. ब्रह्मसंहित म्हणता ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम. कृष्ण जो आसा सर्व कारणांचं कारण आसा. प्रत्येक म्हणून आमी जो आसा ते आमगेल कारण म्हळ्यार आमगेल बापूस तागेल ते कला आशिल्लो तागेल बापूस अशी वी कॅन गो.
जाल्यार कृष्ण इज वन पर्सनॅलिटी. ताका देर इज नो कारण फॉर हिम. ही सर्व कारण सर्व कारण हे अशी हे समजून घेवप. हे ब्रह्मसंहिता प्रथम श्लोकांतूच हे अगदी क्लियर करता. भक्तिमय सेवा म्हळ्यार कृष्ण भगवानागेली भक्ती जावन भगवंतागेले प्रसन्नते खातीर कर्म करचें. आमी केन्ना म्हणटात केन्ना भक्ती जाती तर आमी भक्तिमय सेव करता ते म्हळ्यार भगवंताक प्रसन्न करूंक जे करता ती भक्तिमय सेव जाता. रावण, कंस, हिरण्यकशिपू निरंतर भगवंतागेले स्मरण करताले जाल्यार प्रतिकूल वैरत्व भावनेने. तरी निराकारवादी इम्पर्सनॅलिटी जी आसा ती एक पंथा भक्तिमय सेवे बद्दल चूक धारण करता ती. त्या लागता ती की भक्तिमय सेवेन तूं फक्त कृष्णाक मात्र इम्पॉर्टन्स दिवंक, नॉट हिज पेरिफेरनेलिया. तागेले संगी तांकां कोणाकय इम्पॉर्टन्स दिवंक ना. तरी ते चूक तांगेलें धारण आसा अशी प्रभुपाद बरयता आसता ती. कोणाक भक्ती लता बीज प्राप्त जाता ताणे कल करता. आमी म्हूण येता की आमी सगळ्यांक भक्तिलता बीज प्रभुपादागेले आनी गुरुगेले अनुग्रहाने आमकां भक्तिलता बीज मेळ्ळ्या. ताचे संगोपनान कितलें केलें आनी कितलें करता आसा ती तें आमी स्वता ताजें विश्लेशण करता. दुसरें कोणाय येवन सांग सारकें ना. कशी म्हळ्यार जे भूक जालेले मनशाक केन्ना तो जेवण जेवता कितली तृप्ती जाली म्हणून ताणें स्वता सांगता, दुसऱ्या कोणाक सांगूं जायना. तशीच भक्तिलता बिजाची फायदा आमी कितलो करून घेतला तें आमी स्वता जाणता. जरी ताणें भक्तिलता बिजाक श्रवण भक्तिलता बीज मेळ्ळें. गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बीज ते मेळ्ळें म्हणलें क्या ते मेळ्ळें. ताजें वृद्धिंगत कशी वृद्धिंगत करचें तें वृद्धिंगत करता जाल्यार एकच विचारता सिंचन करता, उदक घालता ताका. खंयचें उदक घालचें? उदक घालचें म्हळ्यार भक्तिलता बिजाक श्रवण आनी कीर्तन. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन हे नवविधा भक्ती आसा. तातूंत श्रवण आनी कीर्तन फर्स्ट टू स्टेप जे आमकां प्रल्हाद महाराजांनी दिलेली देणगी अशी अनुपम भेट आसा जे प्रल्हाद महाराजांनी आमी दिल्या त्यात आमी फायदो करूंक. श्रवण आनी कीर्तन, श्रवण आनी कीर्तनाने आमी सिंचन करता. एक भक्तिलता बीज आमी जरी मात्यंतून पेरलें तरी फक्त ते पेरून आमी स्वस्थ बसूं जायना. ताका सिंचन करचा पडटा, ताका उदक घालता, ताका सूर्यप्रकाश मेळत की मेळना हें सगळें पळोवन आमी ते ताचो विचार करता. तेन्ना जावन ते भक्तिलता बीज जे आसता ताजें रोप जाता, ग्रोस इंटू ए प्लांट. तरी अशें आमी विचार करता. तरी ह्या आनी सिंचन करता. आनी एक इम्पॉर्टंट थिंग म्हळ्यार गुरु गेली आमी निश्ठेने सेवा करता. हे इतले फॅक्टर्स आसा ती गुरुगेली सेवा करता. आनी हें केल्यार आमगेली भक्ती जी आसा ती वाडटा, वृद्धंगत जाता. तरी गुरुगेली सेवा करता जाल्यार करतना आमी ते म्हणटा तुकाराम महाराज म्हणटा ते आसता बीज अंकुरले रोप वाडले आनी आदि बीज एकले बीज अंकुरले रोप वाडले. तर पहिले बी मात्र आसता, भक्तिलता बी मात्र आसता. ते अंकुर जावंक जाल्यार ताका आमी श्रवण कीर्तन हाज्याने ताजे उदकाने आमी वी शूड ड्रेंच इट and allow sufficient light to come. Take care of it. Then it will become a rope वाढले. So that becomes increases. तरी गुरुगेली सेवा करता जाल्यार आमी सेवा निश्ठेन करता, विनम्रतेन करता. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा करता. तांतूं आमी काय म्हणटा ताका कोंकणान देड बुजवंत जावन म्हळ्यार we should not be overwise in what we do.
देड बुधवंतिका. तरी हात एक गोमटे उदाहरण म्हळ्यार माधवेंद्रपुरी. माधवेंद्रपुरी आमगेले संप्रदायांत एक व्हड आचार्य जावन गेले. प्रेम भक्तीचे हे तांणी आमकां लावन दिलें ते तांणीची माधवेंद्रपुरीने. माधवेंद्रपुरी म्हळ्यार की खीर चोर गोपीनाथागेले कथा उगडास जाता तेन्ना तोच ना तांणी जाल्यार ताची खातीर जावन माधवेंद्रपुरी खातीर जावन कृष्णाने क्षीर चोरी केली, म्हणजे खीर चोरी केली आनी निप्पोवन दवरलें. आनी कडेरी पुजा रेखापोवन सांगलें हांवें निप्पोवन दवरलें ती तूं माधवेंद्रपुरी दी म्हणून. ह्या प्रकारे माधवेंद्रपुरी ज्यो आसा त्यो अत्यंत प्रसिद्ध आसा ते माधवेंद्रपुरी. जेव्हा केन्ना माधवेंद्रपुरी तांगेले अंतिम वृद्धावस्था अंतिम क्षण म्हळ्यार मृत्यू क्षण. तरी त्या स्तरार पावना फुडें तांगेले सेवा करूंक 2 जाण आशिल्ले. एकागेलें नांव आशिल्लें रामचंद्रपुरी आनी दुसऱ्यांगेलें नांव आशिल्लें ईश्वरपुरी. तरी रामचंद्रपुरी जो आसा तो सेवा करतालो जाल्यार आमी म्हणटात न्ही देड बुधवंत म्हळ्यार ओवरवायज. केन्ना माधवेंद्रपुरी अंतिम स्तराचेर पावले, जिवनाच्या अंतिम स्तराचेर पावले, त्यावेळी तांगेले भाव विभोर जावन जोराने रडताले ते. आनी रोवन म्हणटाले कृष्णा तूं खंय आसा, तूं खंय न्हिदलो, वेर आर यू, तूं म्हाका केन्ना दर्शन दिता, अशी फड्ड हाजेने रोवन उद्गार काडटाले. ते आयकून रामचंद्रपुरी जो आसा देड बुधवंत म्हळ्यार आपले खातीर तो आपणागे गुरूक सांगतालो तूं डोंट क्राय आउट लायक दीस, यू मेडिटेट. तुम्ही ध्यान करा, ती मेडिटेट ऑन ब्रह्मन. ताज्यान तूं शांत जाता. अशी तो ही प्रिज्युम्स टू एडवायज हिज ओन गुरू. दॅट्स वाय ही ओवरवायज. तो एडवायज करूंक प्रयत्न करता. तें आयकून माधवेंद्रपुरी भयंकर तांकां मनान ताप जाता आनी ते कोप्पा भरांतून ताका सांगता ती यू गेट आउट ऑफ हियर. सांगता तूं भायर वच, गेट आउट. तूं तोंड दाखोवनाका म्हाका. म्हणजे गुरूगेल सेवा केली मी ती आमकां म्हळ्यार ताजे प्रसाद म्हणून आमकां भगवंतागेली भक्ती मेळटा. हांगा गुरूक यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गती कुतोपी आमी म्हणटात नित्य. तरी अप्रसाद ताका मेळ्ळो. माधवेंद्रपुरीन ताका भायर घालो सेवेंत. दॅट वॉज माधवेंद्रपुरी. दॅट वॉज पुरी हो. तरी हे जाल्यार ऑन द अदर हँड रामचंद्रपुरी वारी नाशिल्लो तो ईश्वरपुरी. ईश्वरपुरी वॉज द सेकंड डिसायपल. ईश्वरपुरी अत्यंत बुद्धिमान आणि ज्ञानी आशिल्लो. जाल्यार सेवेन तूं एब्सोल्युटली मग्न जातालो. पूर्णपणाने स्वताक व्हांवून घेतलो म्हणटात न्ही त्या प्रमाणे. इज टू सरेंडर टोटली टू माधवेंद्रपुरी. आनी ताका सेवे भावाने सेवा करतालो तो. आनी ती सेवा म्हळ्यार ते एजार इन दॅट एज तांगेले मल मूत्र विसर्जन थंयची निदर कडे जातालें. तरी तांगेले ते पुरा काण स्वच्छ करून तांगेलें शरीर स्वच्छ करून तांगेलें तें पुरा क्लीन करून तांगेली सेवा करताले मात्र न्ही. आनी बाकी ताका न्हेसून म्हळ्यार कृष्ण नाम कीर्तन आनी तांगेले बद्दल कथा हें सगळें सांगून तांगेलें मन सुद्दां एंगेज दवरतालो माधवेंद्रपुरी कडेन. ह्या प्रकार ताणें निरंतर सेवा केली ईश्वरपुरीने. आनी इतली गमती तांणी सेवा केली ईश्वरपुरीने की माधवेंद्रपुरी पूर्णतया यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद ताणें ताका भगवत प्रसाद दिलो.
किती म्हणजे हाय भगवत प्रसाद दिलो. व्हॉट आर द प्रसाद दॅट ही गेव हिम. ते गोमटी सेव केले मी ती गुरुगल सेव केलेली मी ती आणि गुरु प्रसन्न केलेली मी ती ईश्वरपुरी पूर्ण पुरुषोत्तम औदार्य पुरुषोत्तम जे असं ते चैतन्य महाप्रभू तांगल गुरु झालं ईश्वरपुरी. दॅट इज वॉट दॅट सेवा फेच्ड हिम इन लाईफ. हे रिवॉर्ड तांकां मेळ्ळें ईश्वरपुरीचो. निस्वार्थ आणि प्रेम हाज्याने बुद्धीने सेव केलेली गुरुंगल सेवा केलेली ताचे फल केन्नाय लाभदायक आसता. इट इज ऑलवेज हेल्पफुल. ज्ञान कर्म आदी अनावृत. तो रामचंद्र पुरी गेले ज्ञान कर्म आवृत आशिल्लें मनस्थिती. त्यामुळे ती यूज टू थिंक दॅट ही नोज मोर दॅन हिज गुरु, बट नो ह्युमिलिटी. विनय नाशिल्लो. त्यामुळे ते ताका त्रास जालो. एक पंत प्रभुपादांक तांगेल्या शिष्यांनी एकदम प्रश्न विचारलो. त्यांनी प्रश्न विचारलो शिष्यांनी, आम्ही तुमगेले शिष्य जाले तर आमगेले क्वालिफिकेशन्स कसले आशिल्ले? वाय डीड यू एक्सेप्ट अस एज डिसायपल्स? आमकां शिष्य म्हणून कसले स्वीकार केलो तुमी? अशी प्रभुपादांक शिष्यांनी प्रश्न केलो. प्रभुपादान सांगलें तांकां, यू हॅड नो क्वालिफिकेशन्स. तुमगेले कसले क्वालिफिकेशन नाशिल्ले. आय मेड युअर क्वालिफिकेशन्स. हांव तुमकां तुमगेले क्वालिफिकेशन्स निर्माण केले आनी आय मेड यू क्वालिफायड फॉर रिसिवींग डिवोशनल सर्वीस अशी तांणी सांगलां. तरी गुरु मेती सगळं जाता. जे भक्ती आमकां प्राप्त जाता ते गुरुंगल कृपेन जाता. केन्ना आमी लेखतात की आमी स्वता गेल्या हाजेरी आमकां भक्ती मेळ्ळी ती मुर्खत आसा. सो दॅट इज द बिगिनींग ऑफ द एंड ऑफ भक्ती आमगेलो. तरी जोपर्यंत एखादा मनुष्य हांव हे परिवाराचो सदस्य आसा, हांव हे समाजाचो सदस्य आसा, हांव हे देशाचो सदस्य आसा अशें म्हणून तो लेखता, ही केन्ना ताका जाणीव जाता की तो खंयचे परिवाराचो न्हय. When I don't belong to any family, I don't belong to any society, I do not belong to any country. I belong only to the Supreme Personality of Godhead Krishna. हांव ताका संबंधीक. I am related to, he is my संबंध. हे कोणाक निश्चित रूपाने जाणीव जाता पळय तो भक्तींतून मुखार वता. अनरिलेटेड लव ताका मेळटा. तरी चैतन्यचरितामृतांत म्हळ्यां, कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं मायारा अधिकार. बॅक टू गॉड मॅगझिनाचेर हे प्रिंट करता ती. अर्थ कर म्हळ्यार कृष्ण जे सूर्य समान, कृष्णाक आनी सूर्याक तुलन करचें ना. हजार सूर्य एकडे मेळ्ळे सुद्दां कृष्णाक व्यक्तित्व निर्माण जायना. जाल्यार कृष्ण सूर्य समान, लायक एनालॉजी, सूर्य समान. माया म्हळ्यार अंधकार. यहाँ कृष्ण वहां नहीं मायार अधिकार. खंय कृष्णच की थंय माया अधिकार ना. कित्याक म्हळ्यार माया जी आसा कृष्णाने सृजन केल्या. माया जे आसा इट इज द क्रिएशन ऑफ कृष्ण. त्यामुळे खंय कृष्ण आसा थंय माया ना. माया इज नॉट देर. मम माया दुरत्तया कृष्ण म्हणता. तर खंय माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते. तरी हे माया ताचे तारण करते कृष्णा गेले कृपे मिती. मुकुंदा विज्युअल तरी
भक्तिरसामृत सिंधू आमकां शिकयता, भक्तिरसामृत आमकां शिकयता, नेक्टर ऑफ डिवोशन शिकयता की कशी एक स्विच ऑन करून सगळे जगतांतूं आमी दिव्य प्रकाश पसरोवंक जाता हे आमकां भक्तिरसामृत शिकयता, नेक्टर ऑफ डिवोशन शिकयता. देर इज डार्कनेस एवरीवेअर जाल्यार कृष्ण एक असली स्विच आसा, मेन स्विच आसा, ते ऑन केल्यार सबंद एवरीवेअर देर इज प्रकाश. तशें पळोवंक गेल्यार खंय काळोख आसा ते एक मॅच स्टिक जळयल्यार सुद्दां आमकां दिसू लागता, वी कॅन स्टार्ट सीइंग. बट टू brighten up the entire world, entire universe, that is the only switch is Shri Krishna. Krishna is the only personality who can brighten up the entire world. You see. प्रभुपाद म्हणतात की हांवें हे भक्तिरसामृत सिंधू हांवें दिल्या आनी ते भक्तिरसामृत सिंधू भक्तिरसामृत जे आसा इट इज केपेबल ऑफ ब्रायटनिंग अप एवरीबडीज लायफ. स्पिरिच्युअल लायफा खातीर हे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ जावन आसा. आनी हे करना निर्मिती खंयचे ऑर्गनायझेशन्स फ्लरिश जायना ती. ते आमकां बरयत आसा ती परिचय हातूंत की युनायटेड नेशन्स जे आसा मस्तितले राष्ट्र एकडे येता ती जाल्यार तिके ते समाजांत जे कश्टमय सिच्युएशन आसा, डिफिकल्ट सिच्युएशन तें तांकां करेक्ट करूं जाय न्ही. इज नॉट करेक्टेड. प्रॉब्लेम्स रिमेन प्रॉब्लेम्स, सॉल्युशन ना. जरी तांगा हेत आशिल्लो की युनायटेड नेशन सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना ती. ताका प्रभुपाद कारण सांगता की देर मेथडॉलॉजी इज रॉंग, मेथड इज रॉंग. कशी आमी आमच्या जिवनांतूं जर कृष्णाक केंद्र बिंदू दवरनी जाल्यार आमगेलें जीवन कितलें कश्टमय जाता ताजे अनुभवान आमी शिकता. तशेंच युनायटेड नेशन has yet to learn its lessons. तांकां थंय ते इतले सगळे राष्ट्र एकडे येवन सुद्दां जगाचे जे कश्ट आसा ते दूर जाल्ले ना ते. दॅट इज फॉर शुअर बिकॉज कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर ऑफ थिंग्स. केन्ना थंय आमी कृष्णाक केंद्र बिंदू करना ती आमगेले जिवनांतूं आमी परिवारांत आसो ती किंवा समाजांत आसो ती किंवा राष्ट्रांत आसो ती खंयचे रोलांत आशिल्ली खंय आशिल्ली तिके जो पर्यंत आमी कृष्णा केंद्र बिंदू करना ती तो पर्यंत आमगेलें जीवन जें आसा तें कश्टमयच जातलें, तातूंत सुख प्राप्त जावंक सारकें ना. तरी ही सगळी शिकवण आमकां नेक्टर ऑफ डिवोशनांत मेळटा. मुख्य म्हळ्यार आमी वी हॅव टू सरेंडर टोटली कृष्णा. कृष्णाक आमी म्हणूंका सर्वस्व तोमार चरणे सिंपिया. भक्तिविनोद ठाकूर म्हणटा सर्वस्व तोमार चरणे सिंपिया. सगळे आमी सर्वस्व आमकां जें आसा कृष्णाक समर्पीत केल्यार मात्र आमकां जिवनांतूं सुख आनी शांती प्राप्त जावंक सारकें आसा. मुख्य म्हळ्यार आमकां जरी भक्तींत वरचें आसल्यार वी हॅव टू सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. भक्तिविनोद ठाकूर कोणाक आमी सेवेंथ गोस्वामी म्हणटा ती ते सांगता की एवरीथिंग वी हॅव टू सरेंडर. आमी तो तुम्हारा कुक्कुर, आय एम युअर डॉग म्हणटा भक्तिविनोद ठाकूर. सो यू जस्ट गिव मी लिटल स्पेस आउटसायड युअर हाऊस, भायर जे तूं दिता तांत हांव सुखी आसा. सो कृष्णा आमी वी कॅन इवन बी अ डॉग ऑफ कृष्णा, but let us be connected with Krishna. Hare Krishna. बघा जे मग तिकडे लांब विषय दिसतं लेक्चर. सॉरी वेळेच भान वर ना प्रभुजी. आणि
if you had carried on, we would have still attentively listened, Prabhuji. तुमगेल तसं मान वैष्णव वाले मुखार विंदा दकोनु ये भक्ति रसामृत सिंधू जे मतलब तुमगेल ये अमृत अशी अमृतवाणी तुमगेल ऐकूच आमकां भाग्य मेळ्ळें and Bhagavata Purana Konkani हे बुक्काचे आता further discussion for so many weeks will go on आणि तुमगेल सेशन्स आचे inaugural 2 sessions तुमगेल आशीर्वादान तुमगेल मुखार विंदान आमकां ऐकूचें मेळटा आमगेल रियली व्हड भाग्य प्रभुजी तुम्ही टाइम काडून आणि हाजे खातीर तुम्ही आमकां असोसिएशन दिल्लें आमकां संघ दिल्लें आणि भारी तुमगेल विचार तुम्ही कितले सौम्य रुपारी सकाळचं व्हड इम्पॉर्टंट पॉइंट्स प्रभुपाद स्वाम्यान त्या प्रस्तावन आणि परिचयान दिलेलं आसा तुम्ही भारी चांग रुपारी एक्सप्लेन करून सांगिल्लें आसा प्रभुजी सो आमी कृतज्ञ आसात तुमकां कोणाले कसले क्वेश्चन्स कॉमेंट्स असल्यार सांग्या ती तेदोळते हांव एक जस्ट एक क्विक 1 minute रिकॅप करता प्रभुजीन सांगिल्लें हायलायटेड पॉइंट्स हातूं प्रभुजीन सुरेश स्टार्ट करता सेशन सांगलें की कशी मांगल्य आणि मांगल्या खातीर प्रार्थना करची तो व्हड एक विषय तांणी अश्वत्थामा स्टोरी सांगली की कशी अर्जुनान ते प्रोसिजर ब्रेक करनी मांगल्या खातीर प्रार्थना कोरून ते ब्रह्मास्त्राच केल्लें आणि तो सक्सेसफुल जाल्लो तागेले ताका ब्लेसिंग्स मेळ देवाले कशी कृष्णदास कविराज गोस्वामी वय तांणी चैतन्य महाप्रभूले विनम्र भावान ब्लेसिंग घेवन तांणी ते तांगेले चैतन्य चरितामृत बरयलें कशी कृष्ण आकर्षित इति कृष्ण म्हणजे कृष्ण आकर्षण पुराजनाल खातीर करता मागीर एक एग्जांपल दिल प्रभुजीन की ते शार्क फिश म्हळ्यार व्हड भक्ता म्हणकेची तांणी सांसान विशया खातीर बॉदर करना ती मुक्ती भुक्ती खातीर तांणी खाली भक्ती आणि सेवे खातीरची मुखार सिता ती म्हणून आणि कसले एक आर्ग्युमेंटेटिव्ह नाही कशी एक वॉल्कॅनो समुद्रा भितर फुटता आसच्या पुरो समुद्र बॉदर करना तशी कसले आर्ग्युमेंटेटिव्ह हातून प्रोटेक्ट करच्याक रूप गोस्वामी प्रार्थना करता ती मागीर तांणी सांगलें कशी श्रीला प्रभुपादान नचाव म्हणलें की पुरा क्रेडिट देवा खातीराची आमगेल कांय ना म्हणून मागीर लास्ट 2 स्ट्रेंथर प्रभुजीन ते अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ती उत्तम त्या श्लोकावेर तांणी विवर्सून सांगलें आणि कशी श्रीला प्रभुपादान सांगली भक्ती इज जस्ट नॉट एन इमोशन मात आमी ताजेर एक्शनय आसूं का ताका श्रीला प्रभुपादान भक्तीक डिवोशनल सर्वीस म्हणून ट्रान्सलेट केलेलें एज अ कंपाउंड वर्ड नॉट जस्ट एन इमोशन बट ताजे विशय एक्शन वय आसक म्हणून आणि मागीर प्रभुजीन सांगलें की कशी ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण पाये भक्ती लता बीज की गुरु कृपेन आमकां कृष्ण मेळटा आणि कृष्णाल कृपेन आमकां गुरु मेळटा हो दोन्ही विशय व्हड मात ते भक्ती लिहिता बीजा खातीर त्या व्हड येवका जाल्यार झाड श्रवण कीर्तन हें एक करता आणि गुरु कृपा आमकां जावका म्हणून आणि निश्टेल गुरु सेव केल्यार आमकां खंडीत मुखार सफलता मेळटा भारी कश्ट आसा दैवी ही एशा गुणमयी मम माया दुरत्य आहे म्हणून मात माया मेताम तरेंतिते गुरु दय असल्यार खंडीत मुखार सून वचेत म्हणून सांगिल्लें आसा आणि कृष्णाक आमगे लायफान सेंटर दवर न्हू आनी लास्ट कंक्लूड करताना सांगिल्लें की कशी सर्वस्व तोमार चरणीय संपीय खंयचे आमगे लायफ जीवन सक्सेसफुल जावपाक जाल्यार आमी देवाक सेंटरा दवर न्हू मुखार सरल्यार खंडीत रक्षसिती विश्वासो ते धैर्यान मुखार सून गेल्यार आमकां आमगेलें मनुष्य जावन आशिल्लें जीवन सफल करूं येता तुम्ही कसले क्वेश्चन्स असल्यार चॅट बॉक्सान थंय घालूं येता आय विल रीड इट आउट टू प्रभुजी और कसले क्वेश्चन्स असल्यार अनम्यूट करूनय तुमकां येता हरे कृष्ण प्रभु भारी भारी लायक पण सांगले प्रभुजीन जाल्यार मिगेल अम्मान आमकां सान आसतना सांगचेशिल्लें सवाय बुद्धन तूं म्हणून या प्रभुजी सांग देड सवाय बुद्धन ती करून जे म्हणून मिगेल अम्मान सांगचेशिल्लें म्हळ्यार आतां म्हाका करेक्ट कळ्ळें ते कसले सवाय बुद्धत आनी देड बुद्धत म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आज प्रभुजीन करेक्ट लायक कोण एक्सप्लेन करून सांगलें भारी लायक जालें सेशन मस्त मस्त धन्यवाद हरी बोल प्रभुजी हरी बोल थैंक यू वेरी मच भारी चंद्रकोन प्रभुजीन सांगिल्लें मथुरा माताजीन एग्जाम्पल आवडटू की कशी निश्ठेन गुरु करताना देड बुद्धन जावचें ना जे रामचंद्रपुरी आणि ईश्वरपुरीला एग्जाम्पल दिवन धन्यवाद प्रभुजी इट वॉज व्हेरी अनलाइटनिंग वेरी नाइस आणि कोणाले कसले कॉमेंट क्वेश्चन आसा की वील हॅव वन मोर मिनिट कोणाक निमगूक आसल्यार एक क्वेश्चन येस प्रभुजी आता एक पडता की ओके 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 वी आर जस्ट वेटिंग प्रभुजी कोणाले क्वेश्चन आस की म्हणू फॉर अ मिनिट गो फॉर अ हियरिंग एड ओके बाय प्रभुजी सांगिल्लें वय ऐकून त्रास जाता वय 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 प्रभुजी
काल मगर हॉट भावागले निधनाबद्दल ऐकना पडे म्हाका मना आयलें की लेक्चर दिवचे नाक कितकी म्हणून मेबी ते ह्या पिरियडान दिवचे नाक योग्य ना कितकी जाल्यार मग चलयले राधाराणीला डिस्कशन जालें सकाळी ती म्हणाली तू लेक्चर घे म्हणून रियली कृतज्ञ आसा की तुम्ही स्वतः मगाले माझे बद्दल तीन एग्जाम्पल सजेस्ट केले वाय की एडवर्स सर्कमस्टन्सान सुद्दां अर्जुनाने कृष्णाक सर्कमएम्ब्युलेट केले सरेंडर कोण कडे ब्रह्मास्त्र सोडून ब्रह्मास्त्र त्याला येतं असं स्पीडाने जर तिके त्या परिस्थितीत ही did not fail to carry out his ritualistic thing. Absolutely excellent example, Prabhuji. Ki how we should not at any point of time. आम्ही इझिली कॉम्प्रोमाइज करतात ती मग हांवें म्हाका जी काल जी परिस्थिती आयली तांकां लागलें की कॉम्प्रोमाइज करून लेक्चर घेवंक नाका म्हणून बट कृष्णाज अरेंजमेंट आय वॉज एबल टू गिव अ क्लास धनी जाली मी ऐकून प्रभुजी रियली धनी जाली तुमगेल प्रेझेन्सान हरे कृष्ण Hare Krishna. Murugasan Prabhu, you want to add something? Prabhuji? His Grace Vrishabhanu Prabhuji ki Jai. His Holiness Radhana Swami Maharaj ki Jai. and Srila Prabhupada ki Jai. Prabhuji तुमगे लिए इतली लायक जेवण आशिल्ले सेशन आणतो भक्ती रसामृत सिंधूच्या स्टार्टिंग जाल्लें आसा सगळ्यांक आनीक मुखार सुनी तुमगेले असोसिएशन मेळो तुमगेले आशीर्वाद मेळका म्हणून सगळं मागून घेता आसाची आनी मुखार सुन करता पुरो जण आल्या तुमगेले अनुग्रह आसता आमी पुरा काडूक प्रयत्न करता आसताची आनी कृष्ण भावनामृत प्रचार करूक प्रयत्न करता आसाची प्रभू मागून घेता आसाची थँक्यू प्रसुदाम प्रभूजी तुमकां प्रभूजी अनाउन्समेंट करूयात की Why Prabhuji, please carry on. फाल्या एकादशी आसा त्या एकादशी वेळारी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा भागवत पुराण कोंकणी हिंतू सांजे 5:30 तुकून सुरू जाता त्या 5:30 जपा टोकय आसा त्यानंतर एक राउंड जप करचे आसा भगवद्गीता पारायण आवटूची मागीर शुक्रार फर्स्ट चॅप्टर करता आसाची भक्ती रसामृत नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे ते हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी करता आसाची सॅटरडे डेमन्सन वृंदावन कंटिन्यू जाता आसा तांतू हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी सेशन करता आसाची त्यांनी शंखचूडा टॉपिक करता आसाची आणि नेक्स्ट वीक तशीच कंटिन्यू जाता आसा भक्ती रसामृत सिंधू आयच्या इनॉग्रेशनांत आमकां त्या अनुग्रहार आमी मुखारसून वचुया सगळ्यांक अभ्यर्थन करता आसा की केन्नाय अटेंड करका म्हणून ताजे लाभ पावका म्हणून सांगून मागून घेता आसाची हे वन ऑफ द भक्तिशास्त्री टॉपिक्स भक्तिशास्त्री कोर्स अंतुले पार्ट काडलेलो आसा तुम कुडगा सस्का हिसोरिनस जयपताका स्वामी महाराजान सांगताना पुरा विप्रसुदाम प्रभू काली सांगता आशिल्लीची पुरा टॉपिक्स काडलेलो आसा हे टॉपिक पेंडिंग आशिल्ले ते आतां सूर केलेलो आसा तेव्हा इसके शबान प्रभुजीले मुखारविंदात गुण आमकां प्रीफेस आणि इंट्रोडक्शन जाल्लेलो आसा तेंची आमकां प्रार्थना करूया की कृष्णा भगवंत की मुखार लांब लचक जाल्यार तातूंत श्रम मागता प्रभुजी आमी श्रम मागू का प्रभुजी तुमगेले वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीला प्रभुपाद की जय इस ग्रेस प्रभुजी तुमगेल परमिशन आस पण जाल्यार आयचे सेशन हांगा वाइंड अप करचें